आकाश सगळो देवान केला उजवाड काळोख सोगी सोमगीर ताणेच वाटला गोठो तांदूळ फुलां पोरमोळ ताणेच रोचला उठ्या मुसाकरानात वागाक देवान पोसला उठात पावानो नवें गीत गाया स्वर्गा प्रितुमीन देवाक वाखाणा उठात बाबानो नवें गीत गाया मोगान ताच्या सगळो संवसारूचा ओरिश्ट करपाक दोंगर लांबीक शेतां इरवी बांवट्यो नदी जोरी आनी बिर्याणी नुस्तीं गायतात सावजां सुकणीं फुल्ल्यांत शुंटी मोगरीं मेजात बाबां भयणी इन देवानी देणी उठात बाबानो नवें गीत गाया स्वर्गा प्रितुमीन देवाक वाखाणात उठात बाबानो नवें गीत गाया मोगान ताच्या सगळो संवसारूचा मोगाल इश्टांनो तुमकां सगल्यांक बरी सांज हांव येता आनीक माये मोगाचो येवकार ह्या आयच्या पुर्बेच्या मिसान भाग घेवंक आज आमची गोवावेल्या व्हडली गोंयची भाव भयणी आपल्या पात्रोणाची बागयोंत आंद्रे धर्मदूत हाची परब करता जी परदेसान युकेंत आनी ओदीक जाल्यार आमच्या स्विडनान जी येता तर आमची मागणी तुमच्या कुटुंबा पासत ओदीक करून देवान तुमकां राखूं आनी सांत आंद्रे हे आस्काराचे मुजतीन तुमकां देवाची बेसांवां फाव करूंक दर क्रिस्ती मनशाक आमकां आज हे मिसांतल्यान तुमची सगळी मागणी पावयता न्हय फकत आमच्या गोवेल्याचे भाव भयणी पासत पूण सांत आंद्रे हो भक्तिवंत सगळ्या क्रिस्ती भावार्थ्यांचो खंयसरूय आमी आसूं हे भक्तिवंतान ताच्या आशिर्वादान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर भरपूर बेसांवां घालूं हेंच मोन समजून घेवन हे मिसाक आमी सुरवात करुया आनी बरोबर म्हणुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं बागयुंत आंद्रू क्रिस्ताचो आपोस्ल पयलो शीस बागयुंत आंद्रूक जेजून वेचून काडलो हें व्हडलें बाग बागयुंत आंद्रूक जेन्ना जेजून ताका आपलो जो पाट लाव करूंक उलो केलो मोगाल इश्टंदो आमकां समेस्तांक आमच्या कुटुंबांक आमच्या भुरग्यांक होच जेजू आमचो मसाय आमंत्रण दिता आपलो पाट लाव करूंक आमी क्रिस्ताची लागशिल्ली साक्षीदार जावंक हे मिसान बाग येतना हेंच आमी मागून घेवया जेजूची देवाची लागशिल्ली ओळख घेवंक हीच कृपा हे मिसांतल्यान मागून घेवया आमचे अंतस्कोण साफ करुया देवा लागीं आनी पेले लागीं माफी मागुया आनी खालती खायन म्हणुया हांव पातकी आनी तुमकां बाब भयणानो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध हे पासत बायंती सदांच आंकवार मेळयत सगल्या देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां बाब भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवीदार देव आमची खाकूत करूं आमची पातकां भोगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन सुमिया काकूत खोर क्रिस्ता काकूत खोर सुमिया काकूत खोर मोहिमान देवा उंच स्वर्गी आनी शांती ताचे इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सोर पदवीदार देवा बापा
आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनू वाचता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकले आस्पुता सुम्या देवा देवाची शेली तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची खाकूत कर तूं बापाचे उजव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे कित्याक पयत ओतम्या संगाती देवा बापाची मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोस पवित्र एकलोस ईश्वर एकलोस परमेश्वर आमीन. ह्या पुर्बेच्या मिसान आमी भाग घेतना सगळे कुटुंबाचो उगडास करुया जी आमची भावां भयणी दुयेंत आसा उदीक जाल्यार कोवीड पिडींत भाग्यूंत आंद्रून आनी सान फ्रांसीस शावेरान ही आमची आस्कारी ताचे मजतीन ही आमच्या भाव भयण्यांक देवाची पेकोवणी फावो जावंक एकरीच भाशेन मागून घेवया आमची भयण सिंथिया डिकुना जी लंडनांत जियेताली 2 दीस जाले भायर पडली मागून घेवया तिचे ओतमे पासत आनी तिच्या घरकारां आनी कुटुंबा पासत प्रार्थुया देवा वर्त्या मोगाच्या बापा शुभ वर्तमान परगटूंक आनी पोरजेचो गोवली जावंक जेजून वेचून काडलेलो भाग्योंत आंद्रे आपल्या आपोण्यांक पालो दिवन खुर्सार मोरो पर्यान जेजूक विस्वाशी रावलो ताचे विनोणीन आमकां सगल्यांक भोव करून आमच्या गोवल्यांक शेवट पर्यंत जेजूक विस्वाशी रावंक बोल आनी घोटाय दी आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबेन जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाचे ससनांक आमीन. पयलें वाचप क्रिस्ताचो निरोप परगट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. भागिवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओंठांनी उच्चारशी जाल्यार आनी तेका देवान मेलोल्यांतलो पुनर्जिवन केला म्हूण काळजान तावन सोत मानशी जाल्यार तुजें तारण जातोलें. काळजान तावन सोत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओंठांनी उंचारून सांगल्यार मनशाचें थारण जाता. ताचेर विस्वार दवरतात तीं सगलीं खेदींच लोजेक सांपडचीं नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटूच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलींच अंतर ना जाली कित्याक सगल्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब गिरेस्त कित्याक सोमयाचें नांव घेवन ताका उलो मारता तितल्यांकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर बावार्थ दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतलीं कशीं आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचेर बावार्थ दवरतलीं कशीं. खबर परगटपी आसल्या शिवाय आयकतलीं कशीं आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट करतले कशें. आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता. बरी खबर हाडटात तांचीं पावलां कितलीं सोबीत पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात. देखून इजायास म्हणटा सर्वेस्परा आमी परगटलां तें कोणें सोत मानलां. म्हणटूच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. तो हांव विचारतां तो तांच्या कानार पडूंक ना बी. तूं बाबा विरेत कारण शेकांशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमा पर्यान तांचो संदेश पावता. देवाचें उतोरें. देवाचें वरदान. आमचो जबाब शेकांशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. सगळीं म्हणुया
शेकांशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता, मळब ताच्या आतांचें खांब पुरगुट्टा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा, एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब: शेकांशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताल्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकांशेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो घासता. संवसाराच्या शिमापर्यान तांचो संदेश पावता. जबाब: शेकांशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उद्गार: सर्वेस्पराक जय जय. सोमी म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येतात आनी मनशांक दोत्ता तसले खारवी तुमी जाय अशें हांव कोत्तलों. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातयो आपोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमी. गलिलियाच्या दोर्या देगेर चलतना जेजून दोगा भावांक, एकलो पेद्रू म्हणटा तो शिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे, दोर्यान जालां मारताले ते देखले. ते खारवी आसले. तांणी म्हणलें, म्हजे फाटल्यान यात आनी हांव तुमकां मनशांक धरता तसले खारवी जायशे करतलो. आनी रोखडेच जालां सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. आनी तुयेन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव जाकोब, झेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव होड्यार. झेबेदेव आपले बापाय सांगाताक आपल्यो रापण्यो शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच रापणी आनी बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल इश्टेंदो, बाग्योंत आंद्रू जो व्हरतलो पयलो शीस जेजूचें उतर आपल्या कानार सदांक. आज हाची आमी परब करता भक्तिवंत सांत आंद्रे. गोवा वेले आमच्या ह्या गांवचो भाव भयण्यांचो पात्रोन. ताची आपोवणें मोगाल इश्टेंदो कशें सुरू जाता. बागेंत आंद्रे पयलो शीस जुआंव बातिसाचो. आनी जुआंव बातिसाक हे कांय शीस आसलेले ते ताच्या बरोबर भोंवताले. जेन्ना जेजू माचयेर येता, मिसांव सुरू करचो आसलो, एका दिसाक जुआंव बातिसान जेजूक पयसतान देखलो आनी आपल्या शिसांक अशें सांगलें, हो पळय देवाचो मेंढरो. आनी एके भाशेन जे आपले शीस आसले तांणी तांकां क्रिस्ताची वळखीन ताचो पाटल्याग करूंक धाडले. आंद्रे आनी दुसरे शीस जेजू बरोबर गेले आनी अशें तांणी पयलें जेजूक विचारलें, गुरुजी तूं खंय रावताय? एकूच वड, गुरुजी तूं खंय रावताय? आनी जेजून तांकां आपलें एड्रेस दिवना. ना म्हणोंक ना हांव ते वाड्यार रावतां, तें मुयेचें घर, थंयसर हांव बिराड करतां, हें कांयच सांगूंक ना. जेजू तांकां कितें म्हणटा? जेन्ना आंद्रे म्हणटा, गुरुजी तूं खंय रावताय? आमकां तुजी ओळख जाय, आमकां गमूंक जाय. जेजू म्हणटा, ये आनीक पळय. कम एंड सी. एके भाशेन ये आनी अनुभव घे. कम एंड सी. यू yourself have an experience where I stay. आनी ते सांजचे वेळार आंद्रे जेजू आनी सांगेत्या बरोबर वेता. थंयसर आपलो दीस सारता
आनी जेजूचो लागशिल्लो अनुभव घेता. हे आनी पोडे मुणगे कितें मोगाल इश्टांदो, म्हजें घर, म्हजें बिराड, म्हजें मुखामोल पडे न्हय, पूण म्हजो अनुभव घेत हांव कोण तो, म्हजे सांगाताक वेळ सार, तेन्नाच तुका गोमतेलें हांव कोण तो. आयचें शुभवर्तमान हे आंद्रेची आपुणेची आमकां गजाल करता. कांय दीस सोंपता. आंद्रे पेद्रू आपल्या वावरांत वेता. ते खारवी आसले. आपलो धंदो ते करताले. आनी अशेंच एका सांजचे वेळार गालिलेच्या दर्या देगेर जेजू चलतना एक भासाभास करिनासतना आंद्रेक आनी पेद्रूक कितें म्हणटा शिमावाक, म्हजे पाटल्यान यात. आनी वेगळी वेळ काडिनासतना आंद्रे आनी पेद्रू प्रश्न घालिनासतना जेजूच्या पाटल्यान वेता. मोगाल इश्टांदो, जरी तर कोणूय तुमगेर येयल्यार आनी तुमकां म्हणलें म्हजो पाटलाव कर, आमच्या कल्पनान, आमच्या माथ्यार, आमच्या काळजांनी, आमच्या आवय बापायची 100 प्रश्न आसतले, हो कोण आमकां खंय व्हरता. पूण आंद्रे आनी शिमाव हे प्रश्नान बुडूंक ना. कित्याक जायत? कित्याक ते दिसाक ते सांजचे वेळार जेन्ना आंद्रू जेजू सांगाताक रावलोलो, आंद्रून जेजूची ओळख घेतली, अनुभव घेतलो आनी आपल्या काळजांतल्यान घुमून ताका आयलें, खरेंच हो तो मसाय, हो 8वेस्तराचो मनीस. आनी हेका लागून वेळ इबाडिनासतना दावी ते जेजूचो पाटलाव करता. मोगाल इश्टांदो, आज ह्या भक्ताची आमी परब करता. पयलीं आमकां ओळख जाय जेजूची. आंद्रेन तो क्रिस्ताचो पाटलाव केलो कित्याक ताच्या काळजांनी तो अनुभव आसलेलो. आमी म्हणटा गॉड एक्सपिरियन्स. And that experience took Andrew closer to Jesus Christ. आनी कितलो लागीं तो आंद्रू जेजूचो वी आयलो. कितले लागीं हे बाराय आपोस्ल जेजू चोरशी आयले. आपल्या जीव ताणें रिस्कार घातलो आनी 11 आपोस्लांनी मार्तीरपण भोगून घेतले. जो मनीस देवाचो अनुभव घेता, हे मनशाक कोणेंच थांबोवंक जायना. तांकां बणकोन मार ओ रोग साक्षीपण हेका ते भियेना. हो तांचो अनुभव तांकां जेजूच्या मोगान तांची काळजां लासताली. आज मोगाल इश्टांदो, होच अनुभव आमच्या जिवितांत जाय. आमी कितल्योश्यो परबो आनी फेस्तां करता, तरी आसतना आमचें जिवीत कित्याक बदलना? आमच्या मुखामोळाचेर, आमच्या घराब्यांनी, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या भुरग्यां मदें हो क्रिस्ताचो अनुभव आसा ओ ना, हो आमी प्रश्न सुटावो करूंक जाय. क्रिस्ती जिवीत म्हणजे टू लिव इन गॉड एक्सपिरियन्स. And this God experience does not fall from heaven. We have to live that God experience in our daily life. आनी हें जातलें जाल्यार मोगाल इश्टांदो, we have to work. जरी तर आमी कामाक वेता, तुमचे मॅनेजर तुमचे लागीं पयलें कितें जातलें, वॉट एक्सपिरियन्स डू यू हॅव? एक्सपिरियन्स ना, आमी झाडू मारूंक वतले. द मोर एक्सपिरियन्स यू हॅव, the better job you get, the better that you earn. आनी हेच भाशेन आमकां देवाचें एक्सपिरियन्स आसूंक जाय, अनुभव आसूंक जाय, गॉड एक्सपिरियन्स आसूंक जाय. जेन्ना आमच्यो फेस्तो परबो ओ क्रिसमस मिसां, इस्टर मिसां, हेंच आमकां हो अनुभव हाडचो ना. आमी देवा सोवें रिगून रावंक जाय. कांय रितीरां वरवीं, कांय मागणे वरवीं मिसॉल जावंक जाय. आनी हो अनुभव आमच्या काळजांनी खेळूंक जाय. आनी जीं मनशां हो देव अनुभव घेता, द गॉड एक्सपिरियन्स पीपल, हांचें जिवीत मोगाल इश्टांदो 8वें स्तरेचें आसता. कशें तें?
तुका जाणा जावंक जाय इफ यू हॅव अ गॉड एक्सपिरियन्स इन युअर लायफ लायक सेंट एंड्रू लायक सेंट फ्रांसीस झेवियर सी इन युअर डेज जरी तर तुका पेल्याचो हुस्को आसा पेल्याचो मोग आसा पेले सगळे तूं बरे भाशेन वागता पेल्याची काकूत कोत्ता बोगसोने हेंच आमच्या कुटुंबांनी दिसून येता येस देर इज अ गॉड एक्सपिरियन्स इन यू इन युअर फॅमिली पूण जेन्ना आमच्या कुटुंबांनी दीस रात झगडीं ल्हानशे वस्तूंनी केस्तांवां ल्हानशे वस्तूंनी मारामारी दुसऱ्या सोबें कुसडेपण आमचें घर आनी आमची पदवी हांगासर देवाचो उपकार लेगीत ना ल्हानशें किस्कूट देखून देवाचें आमचे सोबें दिसना अ गॉड एक्सपिरियन्स पर्सन फ्लोज फ्रॉम युअर हार्ट मोगाल इश्टेंदो हे कोवीड पिडेंत जेन्ना सुरू जाली एक अडचणी नासलेलो ओ क्रिस्ती भाव अ नॉन क्रिस्टियन म्हजे सोबें उपकार मागूंक आयलो आनी भायर रावन आमी जायती भासाभास केली आनी तो म्हणूंक लागलो फादर हांव देवाक आर्गां दितां हांगासर एका क्रिस्ती कातोलीक कुटुंबांनी म्हाका बिराड दिले हांव ताचो उपकारी खरेंच देवाची भक्तिवंत मनशां म्हणून म्हाका घुमून आयलें आनी जेन्ना हांवें म्हजी सुटकेस तांगेर हाडली भितर सरतना पयलेच कुडांत व्हडली ओलोतोर म्हाका दिसली आनी हांवेंच म्हणलें देवानूच ह्या कुटुंबाक म्हाका आदार दिवंक धाडलो आनी ते सुमारांनी पयलो हांव नायटीक पडटालो म्हणटच सकाळच्या वेळार येवन हांव न्हिदतालो आनी मागीर कामाक वेतालो घरच्यांचो अनुभव म्हाका नासलो पूण जेन्ना शिफ्ट चेंज जाली जें म्हाका दिसलेलें हें सगळेंच फोकाण कशें दिसलें जें म्हाका दिसलेलें म्हाका दिसलो एक कुटुंबांनी देवाचो अनुभव आसलेली मनशां आसा म्हणून मागणे भावार्थ आनी बरेपण आसा म्हणून एकेच घोडयेन हांवें कितें पळयलें तें देव थंयसर आसा पूण मागणें केन्नाच हे कुटुंबान हांवें पळोवंक ना केन्नाच ती पणटी पडलेली हांवें देव पळोवंक ना तांची भुरगीं खंय जियेता तांकांच खबर ना आनी इतलेंच न्हय जे त्रास हांवें भोगले हे क्रिस्ती कुटुंबान म्हज्यान तुका सांगूंक जायना कितें चुकलें थंयसर फादर भायल्यान म्हाका दाखयलो तांकां देवाची मनशां म्हणून पूण ही देवाची अनुभव नासलेली मनशां म्हणून म्हाका गमलें प्रितीशा भाभिनेंदो ओ क्रिस्ती कातोलीक भाव असली खोडपणां म्हजे मुखार दवरली देवाचो अनुभव नासलेली मनशां मोगाल इश्टांदो ओ भाशेन आमी सांडटलीं आज हे मिसांत आमी भाग घेतना हेंच आमी मागून घेवया दर आमचें कुटुंब देवाचे अनुभवान जिवंक आमच्या भुरग्यांच्या काळजांनी हो देवाचो अनुभव घालूंक आमी तांकां कितले दुसरो अनुभव दिवंक थोकतां आपल्या कामा वयर आपल्या जिविता वयर वी वॉन्ट देम टू एक्सपिरियन्स लायफ पूण जर देवाचो अनुभव आमच्या काळजांनी ना आमी हे जिवितान सांडटलीं हें आमकां आमच्या जिवितान आमकां दिसून येता आज हे पोरबेचे मिसान भाग घेतना आमच्या भक्तिवंत आंद्रेक आमी उलो मारुया ताणें जेजूचो लागशिलो मोग केलो ताणें जेजू सोबें रावलो आनी पडयलो खरेंच हो मसाय आनी जो अनुभव ताणें ताच्या काळजांनी आसलेलो त्याच अनुभवान तो रोग साक्षी जालो फ्रांसीस शावियर होच अनुभवान जियेलो जे आपल्या कुटुंबांनी देवाचो मोगाचो अनुभव ताका मेवलो देवाचो अनुभव ताच्या आवय बापायनी ताच्या काळजांनी घातलो होच अनुभव आमच्या गोंयच्या सायबान आख्ख्या संवसाराक शिंपडायलो हे परदेशी गांवांत आमी जियेता आसतना आमकां जायत्यो वस्तूची गरज पडटा पूण पयली उंचली
आमची बुन्याद जावन आसा देवाचो अनुभव, God experience. And if we have this God experience, no matter how difficult is tomorrow, no matter the storms and the tsunamis of life, no matter the illness and pain and sickness that we face, that God experience is an answer for you. दोरेका आवय बापाय लागीं म्हजो खालती उलो, तुमच्या भुरग्यांक देवाचो अनुभव दियात. Share God with them, God experience with them. And this is through your prayer, your dedication, your time, your commitment. You as a God for them. जेन्ना ही ल्हान सुपुली भुरगीं आपल्या आवयच्या आनी बापायच्या मुखामोलार पडयता, तिणी पडूंक जाय एक देवाचो रूपकार तुमच्या तोंडाचेर आनी तुमच्या काळजांनी हे देवाची भावना व्हावूंक जाय. ना तर तो म्हजो भाव ओ क्रिस्तीन सांगलेली खोता आनी घोत आमच्या कितल्या जाणांची. आमच्या घरांनी देवाच्यो मुर्त्यो, पूण काळजांनी देवचाराचो रूपकार. आज आमची मागणी दर एका कुटुंबा पासत देवान तुमकां राखूं आनी सांबाळूं. उदीक जाल्यार आमच्या गोवा वेल्या ही आमच्या भाव भयण्यांक ही आमची मागणी. देवाची कृपा, देवाची गोठाय तुमच्या भुरग्यांक देवान राखूं आनी आमच्या भक्तिवंतान आंद्रेन जो आमचो आस्कारी जाल्लो आसा ताची बेसांवां आमकां फावो जावं. उदीक करून आमची मागणी जी आमची भावा भयणी दुयेंत आसा ह्या गांवची वा दुसऱ्या गांवची, जांकां चड अडचण जाल्ली आसा, ह्या मिसाच्या फोडा वरवीं मागण्या वरवीं देवाची पिकवणी, देवाचो आशिर्वाद तुमकां पावूं. आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, सोर पयतात बापाक, सर्गार पद्मेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मळयताय जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसली, ताका पुरसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, चळकाव चडलो, सोर पयता देवपाच्या उजव्याक बसलाय, ती तांची वेंचीन मेल्ल्यांची मनसबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्या कथोलीक पौर सभेक भक्ताचो एकठार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्या काळजांनी जायती मागणी आसा. दर एका भावनाची, दर एकाची कुटुंबाची मागणी हे वेळार आमी आल्तारार हाडटा. उदीक जाल्यार दुयेंत आसलेल्या आमच्या भाव भयणीचो उगडास करता. आमच्या आस्कारे आंद्रे हाचे मजोतीन ही सगळी मागणी आमी बापा मुखार उबारुया आनी बापाची दिनी आमकां फावो जातली म्हणून तेच भावार्थान आनी विस्वासान आमी रावुया. सबिमांची मजत आमकां मेवता. ही सगळी मागणी ही आमच्या मायन आपले पुता सोशीन धरूंक तिका आमी प्रार्थुया आनी म्हणुया. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वे स्फूर्ती आसा उसरे बेतेन सदव आनी सदैत सोपो जेजू बागेन मरे देवाची माये आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सुर्गीचे बापा, तुजे लागीं दवरलेली मागणी आयकून घे. तुजी बेसांव आमकां फावो कर. ही आमी मागणी करता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आईच्या दिसा खुशाल मनात आत्ता बेगून सोवितुला स्वीकार करून मागता माना जोरूय तांकां
बोळा बुवून हाडल्या शेता मोळा मांडून घे म्हूण म्हाका बाळा भिकार कोर म्हूण आमची मोळा आयच्या दिसा खुशाल मोना आट्टां बेगोन सोबीत फुलां स्वीकार कोर म्हूण म्हाका माना जोरूय तांकां कांयच ना मोला आयच्या दिसा खुशाल मोना आट्टां बेगोन सोबीत फुलां स्वीकार कोर म्हूण म्हाका माना जोरूय तांकां कांयच ना मोला म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीधर बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पयसुबेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्गीचे बापा बागेवन आंद्रेच्या पोरबे दिसाक तुका भेटयता हांव. ते देण्या वरवीं आमीच तुका मानून आनी तुजे पदवेन बदल्लोली ही देणी परतून घेवन नवे बोलान आमी भरून हे पोरी तूं आमकां दिताय ते कुर्साक वेंग मारून सुरमणीचे कामान जेजू सहकारी जावन आनी ससनाचे ताच्या सांगाताक तुजी मोहिमा बगूंक आमी पावूं क्रिस्तां आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारान ससनाचे देवा, सर्व करेन सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेंत आंद्रे तुजे रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वावरून तुजें विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें ताचे ओस्कोतायेन क्रिस्ताक आमच्या सुमया वरवीं तुजें बोल सुपूर्णायेन परजलताय. देखून सर्गेच्या देवदूता संगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवीं येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपली कुशीन कोश मरूंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो. हाणीक म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पुरी जेवण जातूच तांणी काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली. हाणीक म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज. नव्यान ससनीक करोराचें हें रगत पातकांचें बॉक्सने मेलच्याक तुमचे पासत आनीक सुमेस मनशे पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो गोठ परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो
आनीक सोनवणची खाल सुखां समर्पीत हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी क्रिस्ताची कुर्रगो शेवतले आमी सोमेस्तां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तालोली तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो बागयून बाप, डेक्लन आमचो गवली बाप आनी सगल्या यत्निका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरवसरून मेल्यान ते आमच्या भावभिनेची खाकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्ट गोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोलीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर आमी मागता. आंकवर मरी देवाची माई संगाती बागेन दोन दुतां आनी सर्फ काली तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्त बरोबर सांत आंद्रे आनी सगल्या भक्ता बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवीदार बापा सर वर्दनन वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सन्मंदराची याज्ञा मनांत धरुया. तेणे दिल्ले मागणे बडा विस्वासान अनुभव घेवन देवाचो हेच मागणे बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तान्य पडूंक दिवं नाका. पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दोयेकरुणे जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सुरगीचे सुखाक आनी आमच्या सर्मंदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुज्या उदार कालकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर कातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां वांडटा. आमची पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेचेर भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती वांटुया. देवाचे शेली संवसाराचें पाप काडटले. आमची कापत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले. आमची कापत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले. आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराची पाप काडटा ती. ह्या शेलेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड. आमेन. क्रिस्ताचें रगत. आमेन. Spiritual communion magne mogala Jesu haun sot manta tun Korinth bo povis sacramentan asamun sogle वस्तू परोस हांव तुजो मोग करता आनी हे वेळार तुका म्हजे खालजान घेवंक आशेता पूण हे वेळार संस्कारा वरवीं तुका शेवंक जायना.
देखून उत्मिकतायेंतल्यान तरी ये म्हज्या काळजांत. तूं म्हज्या काळजांत आयलाय म्हूण तुका मोगाची गोट वेंग मारता. म्हाका केदींच तुजे सुरशिलो वेगळो सुरूंग निर्मी नाका. आमेन. प्रार्थुया. बापा, धर्मदुताच्या हातांतल्यान आमकां पावलेले जेजूची कुडी रोगताचें जेवणान आमी घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडूं आनी हुरबेन भरून आमच्या भावा भयणींक जेजूशी ओडून हाडूंक आमकां कृपा मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आयच्या दिसाक आमी बागेंत सान फ्रांसीस शावियर गोंयचे सायबाचें 5व्या दिसाचें नोवेन करतले. बागेंत फ्रांसीस शावियरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सोगलेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सरमणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. हे पासत बापा तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान बापा आमी तुका दिनवासता. आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागता. जावन एकल्याक जाय तसले तुमची मागणी मुखार दवरची. आमचे ओत्रेक बापा मानता तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पयत ओतमे सोवें बापाक आमी वाखाणटा. आमेन. मोगाल इश्टंदो, आमचे दोनूय सांत
सान फ्रांसीस शावियर आनी सांत आंद्रे आज बरोबर आसा, तांकां बरोबर दवरल्या. मातशे कुशीन काडलेले आसा ते जोडोत म्हणून. बागेवन आंद्रे आमच्या गोवा वेल्याचो आस्कारी आनी दुसरे गांवचोय तो आस्कारी, गोंयचो साहिब, सगल्यांचो पात्रण. पयले सुवातेर तुमकां सगल्यांक फेस्ताची उणीत परब हांव येता. हॅप्पी फिस्ट, बॉन फेस्त, बॉन फेस्त. सोजमोता तुमी कितें रांदलां वो जेयतात वो कितें केलां म्हणून. जेजून आंद्र्याक म्हणलें, ये आनीक पडे, ये आनीक पडे. तुमकां हांव म्हणटलों, रांदात आनी जेयात. दुसऱ्यांनी येवंक जायना म्हणटा, रांदात आनीक जेयात. उरलां तें म्हाका हाडात. तर आमची मागणी सगल्या व्हडल्या गोंयकार भाव भयण्यांक तुमकां फेस्ताची परब दितना तुमचे विलेजीस आनी हांगासर स्विंडनांत जे वावर करता, तुमची कमिटी प्रेजिडेंट आनी दुसरे जायते वावुरता, हांगासर आज पावूंक ना पूण हे मिसाची तयारी तांणी केल्ली आसा. तांकांय आमची सबाशकी आनी तुमची उर्बा सदांच आसूंक आमची मागणी. दुसरे सुवातेर सान फ्रांसीस शावियर हाची परब 3 तारखेर फाल्यांचे 9 साडे11 मिसाक जातलें. कोंकणी मिसांत 11:30 आयतारा दीस हें 9 जातलें. 6 सान फ्रांसीस शावियराचें. 3 तारखेर सान फ्रांसीस शावियराची परब. दर एका गोंयकाराक व्हडलें भाग हे दिसाक मिसांक भाग घेवंक. व्हडलें भाग म्हणजे हे दिसाक मिसां सुरू जाता. 2 तारखेर 3 तारखेर मिसां सुरू जाता. पूण स्विंडनांत आमकां मिसां मेवची ना होली रुडांत. हांवें उपकार मागलेलो पूण फादरान ना म्हणलें कित्याक आजून रिस्ट्रिक्शन आहा म्हणून. पूण तरी आसतना हांगासर इन सेंट पिटर्स आमी 4 मिसां दवरल्या. 3 कोंकणी, 1 इंग्लीश. 8:30 सकाळचें कोंकणी, 10 इंग्लीश, 4:30 कोंकणी आनी 6 हे मीस लायव्ह टॅलिकास्ट कोंकणी दोबाजीक मीस. म्हणटूच जाता तेणी हे मिसान भाग घेवचो. 150 लोक हांगासर विथ मास्क आमी घेतले. हाची ओळख, हाची म्हायती तुमकां आनिकूय आमी धाडटले. शेवटाचो आशिर्वाद दिवचे आदीं आनीक पावटी तुमकां सगल्यांक दिनवासता. ही संदी घेता. विना आनीक आबेलाक जायते आमकां मुज्ग तयार कोत्ता, नवी कांतरां. सो तांकां आमचे दिनवास. हे तुमचे सगल्या तोकूस घेवन घेतलेल्या कामां पासत. आनी आमचे मिडिया टीम दर दिसाक आसा. पादरान 9 काम जायन ते धावी हांगासर येता. कित्याक हो संदेश, हो देवाचो मोग आमच्या घरा पावूंक म्हजे व्हडले उपकार तांचे सवे तुमी तांचे पासत मागचे. तांकां जाय हें गोवन चॅप्लन्सी यूट्यूब चॅनल जें आमी सुरू केल्लें आसा तें फांकूंक, देवाचे संदेश संवसाराक पावूंक. आज हे मीस हांव जाणा हांगासर स्कॉटलंड, पॅरीस, आयर्लंड आनी दुसरे गांवांनी ते पडयता. तुमी हो निरोप पाठोवचो, हें सबस्क्रायब करचें, हे तरणाट्यांक ऊब आनी मोग तुमी दिवचो. आमची मागणी तुमचे सवे आनी तुमचे भुरगे सवे. फाल्यां यूथ रिट्रीट रॅम्सगेट हाचो निमणो दीस. फाटले 2 दीस हांव थंयसर वचून मीस आनी प्रवचन करून आयलो. आजूय निकतोच हांगासर पावलो. म्हणटूच फाल्यां निमणो दीस सकाळचो सुरू जाता 10 ते 1. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पुतोत्म तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Apostol Andreanto
Gesù Cristato Bagivon Apost Andreanto Tormogatoshis Gesù Cristato Galileance duncurieto Magkambo kami adartuzo Galileance duncurieto Magkambo kami adartuzo Bagivon Apost Andreanto Tormogatoshis Gesù Cristato Bagivon Apost Andreanto Tormogatoshis Gesù Cristato